सायबा तूं म्हाका पावसायबा कोण कोणाक पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पावसायबा तूं म्हाका पावसायबा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जेरेमाया डिकॉस्टा आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी देवाच्या मोगान तो वाडूंक आमी ताचे पासत मागुया. आयच्या दिसाक मागुया सगळ्याक कुमन्यावांची तयारी करतले आमच्या भुरग्यां पासत तांणी बरे भाशेन आपली तयारी करून जेजूक घेवंक तयार जावं. लायनल फेर्नांडीस आपणाक एन्जिओप्लास्टी केला तातूंतलो बरो कर म्हूण मागता ताचे पासत मागुया. तशेंच ऑजवीन कॅन्सराचे पिडेचेर झुजता तो आपणा पासत मागूंक लायता. ह्या सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी वेगवेगळे पिडेचेर आड झुजतात तांचे पासत जांकां आमी वळखता वो जाणी आमकां माग म्हूण सांगलां वो जाणी आमकां माग म्हूण घडये सांगूंकय बीन ना त्या सगळ्यां पासत तांचे पिडेन तांकां पिडेन सांगात दी आनी तांकां बरीं कर म्हूण मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. देवाचो मोग सगळ्या आडकोड्यांक आनी सगळ्या वायटांचेर झुजूंक आमकां आदार दिता. दर दिसाक देव आपलो मोग आमचेर ओतता. हो मोग आमी ताचो कुशी तरेन घेता आनी कुशी तरेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा तें गरजेचें. जरी तर देव आमचो मोग करता जाल्यार आमी मोगान हो मोग फारीक करूंक गरजेचें. आमच्यो कोरन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक दर दीस देव आपल्या उतरा प्रमाणे आमचे सगळे उलयता ते आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतेक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वागून सदांच सांकवार मरी सगळ्या दोदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर खुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोड मोडलें. तुजे अगणीत जाणवायेचे आनी मोगाचे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कोर म्हूण मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दुनयान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परते बोळ करूंक ना. कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसूडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करताले तेन्ना आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करीत जायत होय जाल्यार बरोबर नितीसोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोन मारूंक फुडें सरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. आनी एक पावट म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुजे पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भाव भयणी मदें पोरको. म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केंटात ताच्यो केडण्यो पर्यान म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हज्या थानेक म्हाका पिवंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाकाणटलो. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकळींनी आसलोल्यांक आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोने जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतान ताका धरूंक बरो सोयेक तो पड्यो नासलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय. आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें.
सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबोर कोंती बरी जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाड केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें खोटा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेसून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचे दिसा जुदास इस्कारियोत हाचे विशीं आमी नियाळ करुया. जुदास इस्कारियोत जेसून वेंचून काडल्या 12 शिसां मदलो एकलो शीस. ताणें आपल्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव केलो खरो, पूण आपल्या जिवितांत ताका जेजूचे विशीं व्हड उमेद आसली. जेजू मसिया म्हूण तो जाणा आसलो. जेजू सोडवून हाडटलो. जेजू सोबें एक व्हड राष्ट्र उत्पन्न जातलें. जेजू राजा हें ताचे मोतीन आसलें. ताका गुडीक आपल्या जिवितांत आशा नासली. गुडीक ताच्या जिवितांत ताका व्हडपण जायतें आसलें आनी हेंच व्हडपण तो जेजू उद्देशी मेळून घेवंक सोदतालो. He was not bothered about the greed, but rather he was bothered about the position and the messianic kingdom that Christ was supposed to bring. पूण हें करूंक जेजू आपले प्रवचनान आनी आपल्या कार्यान दिसपटी देवाचें राज आमचे मदें येवंक जाय अशें प्रवचन करता आसतना ताका दिसलें जेजू एकदम स्लो आसा, सवकास करता सगलें. ताणें बेगीन बेगीन करूंक जाय. हाका लागून मुखेल याजनिकाशी तो गेलो आनी ताका अदीक आपले पदवी, जेजू आपले तांचे सगळें पदवी दाखयतलो, आपूण आपणाक सुटका दितलो हें तो बेस बरें जाणा आसलो. हाका लागून 30 नाणे दिवन तो तांचे बरोबर भाऊ भयणीनो एके भाशेन एग्रीमेंट करता की हांव ताका धरून दितलो आनी उपरांत तुमी ताका धरचो. ताचे मोती नासलें. गुडीक जेजू आपल्याकूच सोडयतलो. जेजू हे फौज उत्पन्न करतलो आनी फौज सगळी उत्पन्न करून एक राजा कसो सगल्यांचे जैत व्हरतलो. वर्ल्डली किंगडम. भाऊ भयणीनो, हें जायना जालें तेन्ना तो निराशी जालो. निराशी जावन आपूण कितें केलें, आपणान कितें केलें, सोम्याक विकून दिलो. सोम्याचो घात घेतलो. घातकी जुदास कसो हांव व्हरतलो हें ताच्यान सोंसूं जायना जालें. भितरल्या भितर ताका खावंक लागलें आनी ताणें झाडार वचून आपलो जीव दिलो. बाबीनो, बाग्योंत ऑरिजीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, ताणें 30 नाण्यांक जेजूक विकून दिलो. एके भाशेन देवाचें उतर जें आसलें ताका ताणें विकलो. देवाचें उतर जें मोगान ह्या संवसारांत आयलें आमची सोडवण करूंक, ताका ताणें ह्या संवसाराचो नोपयत करूंक 30 नाण्यांक विकून दिलो. जेजूचे बाबा भयणीनो, वर्सां 30 वर्सांच्या उपरांत जेजून आपली पब्लीक मिनिस्ट्री करूंक सुरू केल्ली. 30 वर्सां जेजू देवाचे कृपेन वाडलो. बरे तरेन ताणें नियाळ केलो. बरे तरेन शास्त्र वाचलें. बरे तरेन आपलें जिवीत नियाळलें. उपरांत देवाचें राज विस्तारूंक तो 3 वर्सां ह्या संवसारांत आपलें कार्य करूंक भायर सरलो. पूण 30 नाण्यांक जुदासान ताका विकलो. कित्याक विकलो काय? कित्याक जुदासाचे भितर जायत्यो येवजण्यो आसल्यो ज्यो मसीह आमकां हाडटलो आनी सुटका दितलो हाचे विशीं तो पूर्ण करूंक सोदतालो. आनी हेंच जेजू विशीं तो पळयतालो. पूण जेजून उरफाटें खालतीकायेन देवाचें राज थ्रू नॉन वायलन्स कशे तरेन हाडूंक जाता, आपूण खुर्सार मरतलो हाचे विशीं जेजून तांकां दाखोवन केलें. आनी 12 शिसां मदें जेजू बसून आसतना तांचे मदें ताणें एके भाशेन एक दुबाव घातलो आनी तांकां म्हणलें, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास करतां अशें त्या मनशाक वचून सांगात. आनी जेवणां खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा.
आनी सगळे भाव भयणीनो खोती बरी जाले कित्याक तांकां हे जेजू एके भाशेन एक सरप्रायज कसो दिवंक लागलो. कितें काय तुमचे मदलो एकलो कोण तरी घात घेतलो. अकस्मात असलीं कोणें उतरां म्हणलीं जाल्यार आमकां भाव भयणीनो दूख भोगता. पूण जेजू बेस बरें जाडा आसलो, आपलो घात कोण घेतलो आसलो. हाका लागून जेजून तांकां हो प्रश्न घातलो तेन्ना सगळे एकामेकाक विचार करूंक लागले, सायबा हांव गायतो वय खरेंच हांवूच तुजो घात घेतलो. आनी जुदास ओगेपणान आसलो कित्याक तो जाणा आसलो आपूण कितें करता तो. जशें आदल्या कोरोरान जोझफ हाणें आपल्या भावां खातीर सगळे भावा भयणीनो दान एकठांय केलें शेतान वचून. तरी पूण ताच्या भावांनी ताका विकलो, ताच्या भावांनी ताका केळलो, ताच्या भावांनी ताका आपल्या बरेपणा खातीर ताका भायर आयलो. ते भाशेन जेजूक बाबा भयणीनो जुदास इस्कारियोतान भायर आयलो. आपल्या जिविताची नवसणी करूंक जेजू ताचे लागीं मागतालो. पूण जुदास आपल्या संवसारी व्हडपणांत बाबा भयणीनो रेवडून आसलो. आनी रेवडलेलो मनीस, संवसारान गूल जाल्लो मनीस, संवसारी व्हडपण सोदतलो मनीस हे सर्गीचें राज कशे तरेन जेजू हाडूंक सोदता हें विसरलो. जिवितान आमकां हेंच देवाचें उतर जायते तरेन जायत्या भासांनी आमच्या जिवितान येता. फुडें आमकां एक नियाळ करूंक तें येता, आमचें जिवीत नवसरूंक येता, आमच्या जिवितान वायट आसा तें पयसावंक येता, आमचें व्हडपण सोडूंक आनी खालतीकायेन जिवंक आमकां तें आव्हान करता, उलो मारता. आज तुका आनी म्हाका विचार, देवाचें उतर आमच्या जिवितान उलो मारता तेन्ना कशे तरेन आमी ह्या देवाच्या उतराक जाप दिता. संवसारी व्हडपण आमचे मतीन येता, आमचें गर्व आमचे मुखार येता काय देवाच्या उतराक खालतीकायेन आमी जबाब दिता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी भास दिता. पूण खरेंच आमी तें जियेता काय देवाचें उतर आमकां येता तेन्ना आमच्या जिवितान आमी नियाळटा काय. दर दिसाक देव मोगान आमचे सगळें उलयता, मोगान तो आमकां सगळ्यो वस्तू करूंक भाव भयण उलो मारता. कशे तरेन ह्या देवाच्या उतराक आमी नियाळ करता तो आमकां विचार करुया. जुदासान देवाचें उतर आपल्या जिवितान आयलें तेन्ना संवसारी व्हडपणाक लोबदलो आनी शेकी निराशी जालो. आमी ते भाशेन जायना जावं, पूण दर दिसाक ह्या दिसांनी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळटना जिवीत नवसरून ताचे राज आमचे मोदें विस्तारूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C30 पेज नंबर 41 C30. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमच्या नाख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गूट समोरून आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुठांत आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फोड आमचे भक्तीवण जिणेंत दिसान दीस वाडोवचो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सोर काळयेन सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें थारोवन ताणें केलें इवोर्ती गोडितां सोडवणेची आमी भोक्तीन समोरमताव ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरीन तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय मुसर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सोगली तुजी रोचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोब जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तान अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरसा तूं समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साधन्या पाडून आमी हो संस्कार समोर उमता तो पराधीन जालो ती राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उमची तेच पुर्वी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात आमी तिसरो उद्गार बाबार्थाचो उच्चारून म्हणटले हांव तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सगळी सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कुश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भुक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दया दिसगाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सभें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माये भोव भाग्योंत आंकवार मारीचे तिचो पोती भाग्योन सुजे तुज्या भाग्योन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोगसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवड्या आनी दर मोण्याऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेली सगळे पोरजी सांगाती ह्या संवसारान वाटसरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उशीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोनवाड्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तां एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राशान घे तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. दोन दिसाक देवाचो मोग आमच्या जिवितान उणबूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां जेजून प्रार्थना शिकयला. खतखत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां बस आनी आमकां ताणे पडूं नाका. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवा दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतां म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काळ तुमची सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सूर पदवेदा देवा आमच्या विस्वासी बापा, आमी तुका समोर पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमोद जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. ते ममेवूत अमोद जिवीत पुनर्जिवंतपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवंसो धरून ह्या दुखाच्या खोळांत आमच्या क्रिस्ती आपोण्या परमणे धिरांत चलूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज बुधवार पूण आयज सांजेर आमी पवित्र संस्काराची बोजवण करची ना. त्या बदलेक आमी आमच्या सुमान साताची तयारी करतले. आयज 6 वाजता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक जमात आसतली. सगळी निमाणी तयारी करूंक मागता. सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी येवन हे मिटिंगेक सांजेर 6 वाजता हाजीर जावं. जीं कोण प्रॅक्टीस करपाची आसात, वाचपां करपाची आसात, तांणी सगळ्यांनी सांजेर प्रॅक्टिसीक येवचें. जे कोणाक आयज सांजेर नोमी आसलेलीं आसात तांणी चुकयनासतना ह्यो प्रॅक्टिसीक येवचें. बरे भाशेन आमची तयारी आमी करुया आनी सुमान सांताक आनी ह्या पास्कांचे परबेक आमी बरे भाशेन आमची तयारी करुया. फाल्यां पवित्र ब्रेस्तार पयलें मीस जातलें पांय धुवपाचें. पयलें मीस 5 वरांचेर आनी दुसरें मीस 7 वाजता. 7 वाजता मीस जाल्या उपरांत आमी संस्काराची बोजवण करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता. म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव सयत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वतता उपकार जो मागता तुजे ताई. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर.
नमान मरेक पेन बदले सर्व स्पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझा पोट येसू Bagin mare देवाचे devache माई आम्हा mai पापण्यागती विनंती कर ताने आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर नमान मरेक पेन बदले सर्व स्पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझा पोट येसू Bagin timre devache mai आम्हा पापण्यागती विनंती कर ताने Atane आमच्या msha मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर नमान मरेक पेन बदले सर्व स्पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदेव तुझा पोट येसू Bagin mare devache mai mapengati vinati ko Atane msha manacha vudame बागेंती मारी Bagin timre आदारती dadi उत्रुष्टाक संपडलोल्या मजत कोर अस्कोत कालजाच्या माग पोचे पासून जाशराती देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्त्र्यांपासून फावो कोर तुझो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय सायबिनी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोती प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सुडवणीचो तुजो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंता खातीर आमी मागुया ह्या दिसांनी कोवीड केसीस परतून वाडल्यात जायतीं आमची भावा भयणां हे पिडेक परतून सांपडल्यान जायतीं आपल्या घरांत पिडेंत आसात तांकां इलाज मेळूंक जायतीं जाण कोश्टवतात कॅन्सराचे पिडेक ती सांपडल्यात तांकां पेकोणेचो सर्वेस्परान हात लावंक सायबिणीचे विणवणेन खिरीत भाशेन तांकां मजत मेळूंक जायतीं आवय बापूय भुरग्याचे देण्या खातीर आशेतात तांकांय ही तांचे कुसव्यांत कसली पिडा आसा जाल्यार पयस करून तांकां भुरग्यांचे देणे फावो करूंक सायबिणीची मजत मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार जाणे सोड आनी संवसार रचना सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावो सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुज्या उर्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मोनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मरीचो ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतल्यान भोगूंक पावों सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगती जियेता रासोड करता सासणाच्या सासणांक सासूत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगो ओ मोगाड माय आमचे थंय तूं राव गोसा कांताक सदां सुपाव ओ